हरमल दर्यादेग वाठारांत अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो खून केल्ल्या प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या। सी लॉज बीच शेकांत काम करपी हिमाचल प्रदेशाच्या ललित ठाकूर आनी विभीषण कुमार ह्या दोगूय दुबावितांक अटक केल्या। अमराचेर हल्लो करपाक ह्या दोगांचो यास्पाव आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतल्यान स्पश्ट जाल्ल्याचे पुलिशे कडल्यान म्हायती मेळ्ळा। ह्यान पयलीं पुलिशेन दुबावित आरोपी सुरेंद्र कुमार हाका अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। गोय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान हरमल दर्यादेग वाठारांत अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्या प्रकरणाचेर तिडक उक्तायल्या। पर्यटन खातें गोंयकार कमी भायल्यांक चड शेक चलोवपाक दिता आनी ताका लागून असली प्रकरणां वाडल्यात अशें पाटकरान सांगलें। मजगतीं सरकार तशेंच पर्यटन खात्याचेर पाटकरान फोग काडलो। मयेच्या लोकांचो जिवाळ्याचो विशय आशिल्ल्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी संबंधान मायेकारांक पूर्ण अधिकार मेळोवन दिवचे। येता त्या 18 डिसेंबरा मेरेन हो प्रश्न कायमचो सुटावो केलो ना जाल्यार व्यापक आंदोलन करतले असो निर्धार मयेकारांनी केलो। मयेकारांक पूर्ण अधिकार मेळना तो मेरेन गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो थारावूय बसकेन घेतलो। मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला। मात अजूनय लोकांक तांचे अधिकार मेळपाक तांत्रीक अडचण निर्माण जाता। दुसरे वटेन सरकारान पास केल्ल्या ह्या दुरुस्ती कायद्याक कोर्टान आव्हान दिल्ल्यान मयेच्या लोकां मदीं खवदळ पडला। दक्षिण गोय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची बदली केल्या। IPS अधिकारी टिकम सिंग हांचे कडेन अधीक्षपदाचो ताबो दिला। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा रातच्या 11 वरांचेर सुनीता सावंत हांणी आपूण आपले कार्यालय सोडटा अशें पुलीस खात्याक कळयलें। ते उपरांत रोखडीच तांची बदली केली आनी त्या पदाचो ताबो IPS अधिकारी टिकम सिंग हांचे कडेन दिलो अशें सुत्रांनी सांगलां। दक्षिण गोवा अधीक्षक पद IPS कॅडराचें आसा पूण जायत्या वर्सां उपरांत ह्या पदाचेर गोंयच्या पुलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक जाल्ली। मजगती दक्षिण गोयच्या कांय आमदारांकडेन वेगवेगळ्या गजाली वेल्यान सुनीता सावंत हांचे बरें नाशिल्ले। हे संबंदी तांणी सावंत हांचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन कागाळ केल्ली। हाका लागून सावंत हांची अचकीत बदली जाल्ल्याची चर्चा पुलीस खात्यान सुरू आसा। कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांच्या आड जमीन वेव्हाराच्या प्रकरणात नोंद जाल्ले FIRचे संबंधी सोमारा खासा बसका जाली। मठा कडेन संबंधीत देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची ही बैठक खंयचे निर्णया वेळान सोंपली। कवळे मठा कडेन संलग्न आशिल्ले देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमारा खासा बसका जाली। बसकेचो अजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यार कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांच्या आड जमीन वेव्हार प्रकरणात नोंद जाल्ली FIR। हे बसकेन ह्या विशयावेल्यान बरीच खडाजंगी जाली। बसकेन सहभागी सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवस्थानाचे पदाधिकाऱ्यांनी स्वाम्याच्या बाजू उखलून धरतना ह्या प्रकरणाची कागाळ करपी फामाद न्यूरोसर्जन डॉ. रामाणी हांच्या आड सूर गेलो। बसकेन सहभागी जाल्ल्यांनी बसकेन जाल्ले चर्चे विशीं उलोवपाक मात न्हयकार दिलो।
उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान फाटले 5 दीस जाले आखे मडगांव वाठारांतल्या लोकांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। हाचीच दखल घेवन नगरसेवक कामील बोरेटोन भौशीक बांदकाम खात्यान कळीत करून पायपलायन दुरुस्तीची मागणी केली। मात 2 दीस जाले भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांक पायपलायनीची फॉल्ट मेळनाशिल्ल्यान लोकांचे आनीकूय हाल जाल्ले आसात। ह्या वाठारांत चालू आशिल्ल्या गॅस पायपलायनीच्या कामाक लागून ही पायपलायन फुटिल्ल्याचे कामील बोरेटो सांगता। तेन्ना फुडारांत अशें जावचें न्ही म्हणून खबरदारी घेवपाचो सल्लोय दिल्ल्याचे कामील सांगता। पेडणे आणि बार्देस तालुक्यात बिगर गोंयकारांचे सुमार 700 ट्रक सुरू आसा। हाका लागून गोंयकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें पेडण्या बार्देस ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष मिलिंद शेटये हांणी सांगले। भायले लोक गोंयांत नोकरे धंद्या खातीर येतात, मात गोंयांत रावनासतना फटीची कागदपत्रां वापरून ट्रक विकत घेवन वेवसाय करतात असो खुलासो ट्रक धनी संघटनेन केला। हे संबंधी ट्रक धनी संघटनेन सहाय्यक वाहतूक संचालकांची भेट घेतली। पेडणे आणि बार्देस तालुक्यांत सध्या बिगर गोंयकारांचे सुमार 700 ट्रक आसात। हाका लागून गोंयकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें पेडण्या बार्देस ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष मिलिंद शेटये हांचें म्हणणें। भायले लोक गोंयांत नोकरी धंद्या खातीर येतात ते समजपाक शकता, मात गोंयांत रावनासतना फटीची कागदपत्रां वापरून ट्रक विकत घेवन वेवसाय करतात असो खुलासो ट्रक धनी संघटनेन केला। गोंयच्या दर एका वेवसायान भायले लोक घुसपाक लागल्यात असो हुस्कोय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा उक्तायल्लो। मुख्यमंत्र्यान असल्या बेकायदेशीर वेवसायांचेर कारवाय करची अशी मागणी ट्रक धनी संघटनेन केल्या। राज्यांत वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयभर ट्रॅफिक सेलान 22 ते 26 जानेवारी अशे 5 दीस कासा मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेंत वट्ट 2180 जाणांक तालाव दिला। उत्तर गोंयांतले 1001 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1179 जाणांक तालाव मारिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। दिल्लीच्या बुरारी वाठारांत सोमारा सांजे वेळार 6:30 वरांचेर 4 मजली इमारत कोसळ्ळी। ह्या घडणुकेंत 2 जाणांक मरण आयले। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 12 जाणांची सुटका केली। जखमींक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। राशी पोवनाक आनीक 8 ते 10 जाण चिड्डल्यांचो अदमास पुलिसांनी उक्तायला। दिल्ली पुलीस, फायर ब्रिगेड, DDME आनी NDRFान रेस्क्यू ऑपरेशन हातांत घेतला। त्या लोकांक वाटोवपाचें काम करतात। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बुरारी हांगच्या ऑस्कर पब्लिक स्कुला लागसार नवी इमारत बांदतात। राशी पोवनाक चिड्डिल्ले चडशे मजूर आसात। ह्या 4 मजली इमारतींचें बांदकाम पुराय जाल्ल्याचें तांणी सांगलें। POP फिनिशिंगाचें काम सुरू आशिल्लें। गंगानगर खाल म्हापशा एका अनवळखी मनशान स्कुटरींक उजो लायलो। फक्त 6 दुचाकींक उजो घातलो। तातूंतल्या 3 दुचाकी लासून गोबर जालो जाल्यार 3 दुचाकींचें लुकसाण जालें। सोमारा मध्यान राती कोणे तरी अनवळख्यान उजो घातला। हे घडणुकेचो पुलिसांनी पंचनामो केला। कोणे हो प्रकार केला ताचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी केल्या। पेट्रोल घालून स्कुटरींक उजो लायिल्ल्याचो दुबाव दुचाकी धन्यान उक्तायलो।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पर्यटन खात्या कडल्यान शेक धोरणाचे नेमांचे उल्लंघन गोंयांतले शेक्स बिगर गोंयकारांक चलोवपाक दिल्यात म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आरोप केला. गुगल पे वेल्या नांवा वयल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातात. पर्यटन खात्याचे शेक्स दर्यांचेर आनी हेर यंत्रणांचेर कसलेंच नियंत्रण ना. देखून पर्यटनाक मार बसतलो म्हूण पाटकरान खर टिका केल्या. शेक्सांनी चलपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर आवाज उठयल्ल्यान हरमळ दर्यादेगेर अमर बांदेकार ह्या तरणाट्याचो खून केल्लो त्या फाटभुंयेर पाटकार उलयलो. कोयर व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मडगांव पालिका पुरायेन अपयशी थारला. हाचे ताजें उदाहरण म्हळ्यार सोनसोडो. सोनसोड्यार कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडतूच आसात. कोयर व्यवस्थापनान पुरायेन अपयशी थारिल्ल्यान मडगांव पालिकेन कोयराची जबाबदारी गोंय घन कोयर व्यवस्थापनाच्या माथ्यार मारल्या. सद्याक सोनसोड्यार कोयराची प्रक्रिया जायना. सोनसोड्यावेलो कोयर काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान धाडटात. सुको कोयर नेसाय आनी कांय प्रमाणात सिमेंट फॅक्टरीक धाडून दितात. मडगांव पालिकेचे 25 नगरसेवक आसात. ते भायर मडगांव पालिकेक 3 आमदार लागतात. एक आमदार जाल्यार 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो. पूण सोनसोड्याचो प्रश्न मात अजूनय सुटावो जाल्लो ना. 3 आमदार असून लेगीत सोनसोड्याचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना काय असो प्रश्न आतां मडगांवकार उप्रासपाक लागले. सोनसोड्यावेलो कोयर काडपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. अशें आसूनय सोनसोड्यावेलो कोयराच्यो राशी कांय कमी जायनात. ताका लागून सोनसोडो ही भांगराची ताती दिवपी कोमी जावन रावल्या काय कितें असोय प्रश्न उप्रासले बगर रावत. गाडयांक लागून जावपी प्रदूषण कमी करपा खातीर इलेक्ट्रीक गाडयो काडल्यो. गाडयो चार्ज करपा खातीर इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशनां उबारली. पणजेन 40 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाची आसली, पूण सद्याक 11च उपलब्ध करून दिल्यात. हातूंतल्यान 3 स्टेशनांचो वापर जाता. हेर बाकीची तशीच आसात. 4 चाकी गाडयांक चार्जिंग करपाची कसलीच सोय अजून मेरेन पणजेंत ना. 15 फेब्रुवारी उपरांत 4 चाकी गाडयांक पणजे चार्जिंग करपाक मेळटले अशें स्मार्ट सिटीचो अभियंतो कनक जोशी सांगता. कांय चार्जिंग स्टेशनां कडेन लोक गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून ईव्ही गाडयो चार्जिंग लावपाक मेळना. देखून ह्या सगळ्या चार्जिंग स्टेशनां कडेन ग्रीन झोन पार्किंग एरिया करतले अशें कनक जोशीन सांगलें. चार्जिंग स्टेशनाचेर खंयच्यो गाडयो चार्ज करप हाची म्हायती जिओ पीपी पल्स ॲपाचेर मेळटली अशें ताचें म्हणणें.
गोंय येरादारी पुलिशेन जीएमसीच्या 3 अँब्युलन्सिंक विमानतळाचेर वेळार पावपाक मंगळारा रस्तो मेकळो करून दिलो. राज्य भायल्या दुयेंतींक अवयव दिवपा खातीर वचपी ह्या अँब्युलन्सिंक 2 ग्रीन कॉरिडॉर म्हळ्यार मोपा आनी दाबोळे विमानतळाचेर वचपी रस्ते मेकळे करून दिले. ह्यो अँब्युलन्सी बेगीन पावच्यो म्हूण येरादारी पुलिशेन कांय वेळा खातीर कांय वाठारांत येरादारी आडयली, अशी माहिती येरादारी पुलीस उपअधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली. कुंकळ्ळी आयडीसींतल्या 100 बेकायदेशीर घरांक दिल्ली वीज आनी उदकाची पुरवण बेगोबेग बंद करची ह्या मागणेक नेट येवपाक लागला. कनालांत गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांच्या पिकावळीचेरूय परिणाम जाता. कुंकळ्ळी आयडीसींत आशिल्ल्या 100 बेकायदेशीर घरांच्या उदकाची आनी वीज पुरवण नोव्हेंबराच्या 22 तारखेक बंद करतले अशें सांगून लेगीत कुंकळ्ळी नगरपालिकेन अजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान ह्या सगळ्याक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय असो प्रश्न उबो रावता. ह्या बेकायदेशीर घरांक लागून लागसारल्या कनालांत गाणयारे उदक सोडटात, जाचो थेट परिणाम शेतकारांक सोंसचो पडटा. बेळगांवांतले कांय उद्देजक आनी वेवसायिकांच्या घरांचेर तशेंच ऑफिसांचेर गोंयच्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा धाड घाली. एकूण 5 पंगडांनी ही कारवाय केली. एकाच वेळार केल्ले कारवायेक लागून बेळगांवच्या उद्देजकां मदीं बोवाळ पडलो. बेहिशोबी मालमत्ता एकठांय केल्ल्या वेवसायिकांक हाचो फटको बसला. बेळगांव कॅम्प आनी टिळकवाडी पुलीस स्टेशनाच्या कार्यक्षेत्रांत ही कारवाय केली. बेळगांव सयत बंगळूर आनी धारवाडाय आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उद्देजकांची घरां आनी ऑफिसांचेर धाड घाली. दिवचल शारांतल्या बंदरवाडो झोपडपट्टी वाठारांतली 2 बंद घरां फोडपाची घडणूक घडल्या. मंगळारा दनपारा हो प्रकार उक्ताडार आयलो. बंदरवाडो वाठारांत परवीन शेख ही फाटल्या शुक्रारा घर बंद करून रोलिंग मिल वाठारांत रावपाक गेल्ली. मंगळारा दनपारा ती बंदरवाड्याचेर आयली तेन्ना घराची दारां उक्ती आशिल्ल्याचे तिचे नदरेक आयले. चोरांच्या हाताक व्हडले गबाड लागूंक ना, मात आयदनां आनी कपडे लत्ते चोरांनी फारायले. कुशीक आशिल्ल्या आनीक एका घरांत चोरी जाल्ल्याचो अदमास आसा, मात घरांत रावपी भाडेकरू उपलब्ध नाशिल्ल्यान चोरये विशीं चड म्हायती मेळूंक ना. नीती आयोगान हालींच जाहीर केल्ल्या अहवाला प्रमाण गोंयची आर्थीक भलायकी बरी आसा. आयोगान पयलीच खेपे राज्यांचो आर्थीक स्थिरताय निर्देशांक जाहीर केला. हे क्रमवारीन गोंय 53.6 गुणां सयत 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. पयल्या क्रमांकाचेर ओडिशा आनी दुसरे सुवातेर छत्तीसगड आसा. हो निर्देशांक 2014-15 ते 2022-23 ह्या आर्थीक वर्साच्या महालेखा परीक्षक अहवालाचेर आदारून तयार केला. राज्यांनी केल्लो गुणात्मक खर्च येणावळ एकठांय करपा खातीर कर प्रणाली, अर्थवेवस्थेचे जबाबदारीन केल्लें वेवस्थापन, रिणाचो निर्देशांक आनी रिणाची स्थिरताय अशा 5 गजालींचेर आदारून ही क्रमवारी तयार केल्या. राज्यांची वैयक्तीक आर्थीक कामगिरी पुराय देशाच्या नदरेन महत्वाची आसा. ह्या कारणाक लागून FHIन राज्यांनी देशांच्या अर्थवेवस्थेन केल्ल्या योगदानाचो अभ्यास केला. हातूंत राज्याची लोकसंख्या, वट्ट भौशीक खर्च, येणावळ आर्थीक स्थिरताय हांचो आस्पाव आसा.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रिल मेरेन चलतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक सेगीत 8वें अर्थसंकल्प सादर करतली. परंपरेप्रमाण 31 जानेवारीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेक संबोधित करून अधिवेशनाक सुरवात जातली. उपरांत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 टप्प्यांनी जातले. पहिल्या टप्प्यात 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी मेरेन वट्ट 9 बसका जातल्यो. हाचे उपरांत संसद स्थगीत करतले, जाका लागून अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचो नियाळ घेवंक मेळटलो. अधिवेशनाचो दुसरो टप्पो 10 मार्चा सावन सुरू जातलो. तातूंत वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अनुदान मागणीचेर चर्चा जातली आनी अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पुराय जातली. 4 एप्रिलाक अधिवेशन सोंपतले. पुराय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वट्ट 27 बसका जातल्यो. सव्वीस मुंबय हल्ल्याचो आतंकवादी तहव्वूर राणा हाका भारतांत हाडपाचो मार्ग आतां मेकळो जाला. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान भारत अमेरिका प्रत्यार्पण कबलाती खाला राणाच्या प्रत्यार्पणाक मान्यताय दिल्या. तहव्वूर राणा सध्या लॉस एंजल्स बंदखणींत आसात. मुंबयच्या आतंकवादी हल्ल्यांतलो मुखेल आरोपी आनी लष्कर-ए-तोयबाचो आतंकवादी डेव्हिड हेडली कडेन संबंद आशिल्ल्याचो आरोप राणाचेर आसा. 26 नोव्हेंबर 2008 दिसा लष्कर-ए-तोयबाच्या 10 आतंकवाद्यांनी मुंबयचेर हल्लो केल्लो. लिओपोल्ड कॅफे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज महल हॉटेल पॅलेस, ओबरॉय टायड्रॉइड, कामा हॉस्पिटल, नरिमन हाऊस, मेट्रो सिनेमा आनी सेंट झेवियर कॉलेजीन हो हल्लो जाल्लो. भारतांतल्या दर एका राज्यांच्या भाशांनी आनी खाणा जेवणांनी विविधताय दिसून येता. दर एका राज्याच्या खाशेल्या पदार्थाची एक खाशेली वळख. आता टेस्ट अटलास संवसारांतल्या वायट पदार्थांची वळेरी उजवाडा आला. संवसारांतल्या सगळ्यांत वायट पदार्थाच्या वळेरेंत भारतांतल्या मिस्सी रोटीचो आस्पाव आसा. मिस्सी रोटी ही भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी जायत्या जाणांची आवड. तशेंच मिस्सी रोटी ही खूब पौश्टीक आसता, ताका लागून ती सुपर फूड मानतात. पूण टेस्ट अटलासान उजवाडायल्ल्या वर्ल्ड्स वर्स्ट डिशीसच्या वळेरेंत मिस्सी रोटीचो आस्पाव जाला. मजगतीं संवसारांतल्या सगळ्यांत वायट पदार्थांच्या वळेरी जाहीर जाल्या. तातूंत 100 वायट पदार्थाचो वर्ल्ड वर्स्ट फूड म्हूण आस्पाव आसा. हातूंत मिस्सी रोटीक 56वी सुवात मेळ्ळा. हे वळेरेंत भारतांतलो एकमेव पदार्थ मिस्सी रोटीचो आस्पाव जाला. पंजाबांतली पारंपारीक मिस्सी रोटी बेसन, मसालो, भाजीपालो हांचे सयत तयार करतात. टेस्ट एटलासाचे हे वळेरेंत मिस्सी रोटी सयत जेली, इल्स, फ्रॉग आय सॅलड अशे वेगवेगळे पदार्थ आस्पावीत केल्यात. सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोर्डा पंचायतीच्या धारगे वाठारांत जावपी तृप्ती तुळशीदास गांवकर ह्या बायलेचे मातयेचें घर पावसान कोसळिल्लें. ताका लागून ही बायल बेघर जाल्ली. गोमंतक टीव्हीन ह्या घडणुकेची बातमी प्रसिद्ध केल्ली. हाची दखल घेवन आमदार गणेश गांवकारान सभापती रमेश तवडकराक हे विशीं कळीत केल्लें आनी श्रमधाम उपक्रमा खाला ह्या घराचें काम हातीन घेतिल्लें. मात 1 वर्स जालें तरी ह्या घराचें काम पुराय जाल्लें ना. घर कोसळिल्लें तेन्ना आपतकालीन निधी म्हूण सरकारा कडल्यान 40,000 रुपया हे बायलेच्या अकावंटांत आयिल्ले. मात बांदकामाची पळोवणी करपी मनशान चिरे हाडपा खातीर ते 40,000 तिचे कडल्यान घेतले. श्रमधाम उपक्रमा खाला गरीब लोकांक फुकट घर बांदून दितात. मात वर्स जालें तरी तृप्ती हिचें घर अर्दवट स्थितींत आसा. सभापती रमेश तवडकर हाणें परत घराच्या बांदकामाची पळोवणी करून घराचें काम जाता तितले बेगीन करचें अशी मागणी गर्दनी तृप्ती गांवकारान केल्या. शिक्षणाचो पाया मजबूत करपा खातीर मुळावी सुविधा उपलब्ध करून दिवप गरजेचें. सत्तरींतल्या भुरग्यांक शिक्षणाच्यो दर्जेदार सुविधा मेळच्यो हे खातीरूच पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेंत धाडटात. आयच्या काळात शिक्षणा शिवाय दुसरो पर्याय ना. ताका लागून सत्तरींतल्या शाळांची शिक्षणाचे बाबतींत अडचण जावची न्हू हे दृश्टीन आपूण यत्न करतलो अशें तळाव आमदार तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले. श्री हनुमान विद्यालयाक 50 लाख रुपयांच्या निधी सयत घोशणा तांणी केली. विद्यालयाच्या रुबी महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात मंत्री विश्वजित उलयलो.
बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगेचेर खर कारवाय करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान उक्तायलें. दुसरे वटेन पॅराग्लायडिंग हे म्हज्याच मतदारसंघात जाता तेन्ना ताचें कितें करपाचें तें आपूण पळयता. बाकीच्यांनी काळजी करपाची गरज नाशिल्ल्याचें जीत सांगता. पॅराग्लायडिंग बंद करप ना अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हणिल्लें. ते फाटभुंयेर जीत उलयतालो. मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर सवलत येवजणे खाला लाभार्थ्यांक दर म्हयन्याक 275 रुपयाचो फायदो मेळोवपा खातीर पुरावो म्हणून आधार कार्ड दाखोवप वा आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया करप सक्तीचें आसा. लाभार्थ्यां कडेन आधार कार्ड नासल्यार नवें आधार कार्ड जारी जाय मेरेन रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक, ड्रायव्हिंग लायसन्स वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. हे संबंधी भौशीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत सरकारी सेवांचो लाभ घेतना आधार कार्ड वापरल्यार प्रक्रियेत पारदर्शकता येता अशें सांगलां. आधार कार्ड असल्या लाभार्थ्यांक हेर कसलेच कागदपत्रां बगर थेट सेवा सहजतायेन मेळूंक शकता. हे येवजणे खातीर आधार कार्ड सक्तीचें केलां कारण ताका लागून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत पयशे घालप सोंपें जातलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो,